while I will love to reduce death on roads, म्हाका दिसता ऑर्गन डोनेशन आनी एखाद्या दुर्दैवी कोण ब्रेन डेड जालो जाल्यार ताजे ऑर्गन्स वापरपाक दुसऱ्याची जीव वाचोवपाची जी एक मेकॅनिझम आसा तर तांच्यांनी नांव ओटो कोटो सोटो कितें कितें सांगलें म्हाका हांव नकळो नांवां सोडून दिया पण तातूंत लक्ष ह्या म्हयन्याच्या अखेर पर्यंत घालून फुडल्या म्हयन्या बरोबर हो विशय एक योग्य दिशेन व्हरपाची गॅरंटी हांव दितां. जीएमसींतले दोतोर फामिलीक वा पेशंटाक म्हायती दिनाशिल्ल्यान दोतोरांचेर वायट प्रसंग येतात. दोतोरांचे सुरक्षेक नवो कायदो करपाची व्हडलीशी गरज ना. आसा तेच कायदे खंय सारके चालीक लायल्यार पुरो. मेडिकल कॉलेजींत ट्रिटमेंट परफेक्ट मेळटा. इट्स वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल आय हॅव सीन माय ओन एक्सपिरियन्स. पण कम्युनिकेशन एक्स्ट्रीमली पुअर. पेशंट जेन्ना पेशंटाचो रिलेटीव विचारता कितें जाला दोतोर ओके, कितें दिता हाका दोतोर ओके, तो बरो जातलो काय ना दोतोर ओके, तो खंयचीय गजाल खंय व्हरून तेकयता आनी तो दोतोराचेर ताका तिडक येवपाक लागता दोतोर कांयच सांगना म्हणटा. पण म्हाका एक गजालीची सदांच हें आसा की आशिल्ले कायदे इनफ आसा. कॅन्सराचे बाबतींत भारताची जाय तशी तयारी ना. सरकारान हेल्थाचेर खर्च देऊन जीडीपीच्या 1% सकयल पावयला म्हूण दोतोर विनय देशमाने उलयलो. At any given time, there are about 1 million cancer patients in our country who require palliative care, that is end-of-life care. And there are an equal number who actually have other incurable diseases, cardiac, respiratory or neurological. And today we have a rapidly aging population, and so what our need is going to be, the number of patients who require palliative care in the future will really be from these elderly terminally ill patients. If you look at the GDP spending of our country on cancer care or health care, we spend just 1.5% of our money on health care. You compare that with China, which is 4.7%, even Sri Lanka is 4.3%, and this really tells us what's happening in our society, because the infant mortality rate in India is about 56 per thousand, and the maternal mortality is about 450. It's much higher than what you see in China, which is 23 and 45, 12 and 58. That shows that the government spending on healthcare has come down from the 1970s, when we were spending about 1% of our GDP. It's now really come down to about not even less than 1%. It's about 9.8% is what we're spending. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.